आमचे जे गोयचे एमएलए असले 8 काँग्रेसचे एमएलए असले त्यांच्यानी कशी पार्टी चेंज केली आणि ते बीजेपीन गेले. सो हाचो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट असा आमचो. इतल्याक लागून की आमचे जी लोकशाही असा, जी डेमोक्रेसी असा, तिचेर तेंच्यांनी घात केला तो केलात. इतली वर्सां ते करीतूच असा, इतली वर्सां लोकांकडे फटींगपणां करीतूच असा. पण ह्या फावटी तेंच्यांनी ज्या देवाक आमी मानता, तो हिंदू जावं, क्रिस्तांव जावं, मुस्लीम जावं, ज्या देवाक आमी मानता त्या देवाकडे तेंच्यांनी शपथ घेतली, ओथ घेतली आणि तेंच्यांनी ती शपथ मोडली, ती ओथ मोडली. लोकांक फटयले, फेक एफिडेविटां सायन केली, जी एफिडेविटां आतां कांयच कामाची ना म्हणून तेंचीच पार्टी सांगता. सो ह्या लेवलाचेर लोकांकडे आणि देवाकडे, ह्या दोगांकडे ह्या पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरांनी फटींगपणां केल्ली आसा. गेल्या फावटी काँग्रेसचे एमएलए बीजेपीन गेले, तरी लोकांनी तांकां एक चान्स दिल्लो आणि आता ह्या फावट ते परते गेला. परते तेंच्यान लोकां वांगडा तेच केले. बिगिनींग आमी ह्या काँग्रेसच्या 8 एमएलएक सांगपाक सोदता की तुमी रिजायन करा, रिजायन करून तुमी रिकंटेस्ट करा. तेन्ना तुमकां लोकांचो जो कौल आसा तो सारको कितें तो कळटलो. आतां तुमी सांगता की तुमच्या कार्यकर्त्यांनी तुमकां सांगले, लोकांनी ऑफिसान येवन सांगले, कोण सांगता देवान सांगले. हें कितें आहा पळय, हें खंय ना खंय तरी इलेक्शन जावनूच प्रूव्ह जावपाक जाय की लोक तुमच्या वांगडा आसा काय ना ते. सो ह्या 8 एमएलएक सांगपाक सोदता की तेंच्यांनी रिजायन जावचें आणि अशें धरू नाका की हो आमचो फर्स्ट एंड लास्ट प्रोटेस्ट म्हणून. अशे डिफरंट प्रोटेस्ट, डिफरंट लेवलचे प्रोटेस्ट आमचे जातले. फक्त आमी तुमकां आयज वॉर्निंग दिवपाक येयला. ते वॉर्निंग इतलीच दिता की तुमी रिजायन करचे, स्पेशली मायकल लोबो आणि दिगंबर कामत, ज्यांच्यांनी फुल गेम लोकांनी दोळे ओपन करपाक जाय, उगडे करपाक जाय. कारण एव्हरी टाइम ते परत येतले, फुडल्या इलेक्शनाकूय परत येतले आणि ते सांगताले की आमी आसा, आमी काँग्रेस सारखे घट करतले, आमी परत फ्रेश फेस हाडटले, फ्रेश स्टार्ट करतले. ते गेले ते बरे जाले. आयज स्टेटमेंटूय त्यांचे तशें येता, ते गेले ते बरे जाले. हांव परतूय सांगूंक सोदता, जे आयज येयल्ले काँग्रेसीन निवडून येयले, आयज 8 जाण गेल्या, तितूनचे 2 जाण पोन्ने आहले आणि बाकीचे 6 जाण आसा ते न्यू आहले, म्हटल्यार पयले फावट जिखून येयल्ले. म्हटल्यार ते गेले ते बरे जाले म्हणजे कितें, मागीर रडोवन दाखयता लोकांक आणि लोकांक भुलोवंक सोदता. हे टोटल रॉंग आसा. हांकां खबर आसलें की ते वयतले म्हणून आणि ते सांगताले की ते आमच्या वांगडा आसा, आमच्या वांगडा आसा, आमच्या वांगडा आसा म्हणून. पण आयज खंय गेले ते? अजून पर्यंत काँग्रेसीची जी एंटी पार्टी एक्टिव्हिटी समज काडपाक जाय आसले तेंकां, तेन्नाच काडूंक जाताले. कोण कोण वचपाचे आसा ते खबर आसले, तेन्ना समज काडलेले जाल्यार थोडे तरी स्ट्रॉंग उरताले. मात तेंकां ते करपाचें नासलें. कित्याक तेंचे दोगूय एकटे आसा. बीजेपी काँग्रेस ही एक पक्ष म्हणून आता सिद्ध जाल्ले आसा आणि हे गोंयानूच न्हू, हे इंटरनॅशनली बीबीसी न्यूजार पासून दाखयल्ले आसा की हे दोनूय एकटे जाल्ले आसा म्हणून. आणि हे गोंयाक काबार करूं सोदता. आयज आमकां गरज आसा की स्थानीक आमचो पक्ष आसा तेका आमी वयर काडपाक जाय आणि एकटेपणान